नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो एमजीन सरकाराचो सपोर्ट काढलो कार्यकारिणीचे बसकेत निर्णय 11 जानेराक उमेदवारांचे पहिले लिस्ट एमजी जीएसएम युतीचो सुदीन सीएम कॅन्डिडेट काँग्रेसीच्या 5 आमदारांक गठबंधन जाय गोवा फॉरवर्ड बाबुशाचे गोवा युनायटेडा कडेन युतीचो प्रस्ताव ह्या फावट एनसीपी नाका 9-10 तारखेर पहिले लिस्ट अडला राहुल गांधीचे गोयच्या इलेक्शनाक प्रधानमंत्री मोदीच्यो 2 सभा बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहाच्योय सभा बीजेपीचो कॅम्पेन प्रोग्राम थारलो 28 उमेदवारांचे लिस्ट तयार बीसीसीआयचे नवे 1 कोटीचे फंड स्कॅमात जीसीएचो अध्यक्ष चेतन सेक्रेटरी बाळू ट्रेजरर मुल्ला आदलो अध्यक्ष नार्वेकाराक कोर्टान दिलो अटकपूर्व जामीन खांडेपारा केरी एक्सिडेंटात भुरगो सोपलो सिमेंट मिक्सराक मारली मोटारसायकल फोणीचो 15 वर्सांचो तरणाटो हेरंबती आगताक गेलो मोटारसायकल चलोवपी खंय मायनर आणि महेंद्र सिंग धोनीन इंडियन टीमीची 1 डे आणि T20 कॅप्टन्सी सोडली कॅप्टन म्हणून रिटायर मात 1 डे क्रिकेटींतल्यान रिटायर जाल्लो ना सिलेक्शनाक अजूनय आसा एमजीपीन बीजेपी सरकाराचो सपोर्ट काढलो पक्षाचे कार्यकारिणीचे बसकेत निर्णय जालो उमेदवारांचे पहिले लिस्ट 11 जानेराक जाहीर करतले एमजीपी आणि जीएसएमाची युती जाल्या जीएसएमाक चिन्ह कितें मेळटा ताची वाट पळयतात म्हूण एमजी सांगता सरकाराचो सपोर्ट काढलो म्हूण एमजी राज्यपालाक कळयतली सुदीन युतीचो सीएम कॅन्डिडेट म्हूण एमजीन डिक्लेअर केला बैठक जाली केंद्रीय समितीची त्यातून जो पाठिंबो भाजप सरकाराक दिल्लो आमी अलायन्स जावन तो आज आमी ह्या आमच्या आजच्या केंद्रीय समितीच्या रिझोल्युशन घेवन आमी पाठिंबो फाटी घेतलो अशे तरेचे लेटर गव्हर्नराक आमी आतां धाडलां कारण आमी ह्या 2017ची जी गोंयची विधानसभेची निवडणूक आसा ती आमी स्वतंत्र रित्या गोंयांत लडोवपाचो निर्णय आज जाल्लो आसा उमेदवारीची छाननी जी आमचे कडेन एप्लिकेशनां आयल्या त्या उमेदवारीच्या छाननी खातीर आमचो आमच्या मोगोच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे पार्लमेंटरी बोर्ड फॉर्म करचो लागता तो पार्लमेंटरी बोर्ड आज आमी फॉर्म केल्लो आसा आनी हेडेड बाय सुदीन ढवळीकर आनी ही पार्लमेंटरी समिती ह्या 2 दिसांत बसतली आनी ज्या ज्या उमेदवाराचे अर्ज आयल्या त्याची छाननी करून ऑफिशियली उमेदवार 11 तारखेक डिक्लेअर करतले जवळ जवळ 18 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमचे कडेन आज पर्यंत अर्ज आयिल्ले आसा गोवा सुरक्षा मंच बरोबर इन प्रिंसिपल युती करपाची ठरयिल्ली आसा आज नाल्यार फाल्यां गोवा सुरक्षा मंच बरोबर बैठक जावन मतदारसंघ खंयचे घेवपाचे आनी दिवपाचे हें जाहीर जातलें कारण आजून तांकां चिन्ह मेळूना पार्टी जरी रजिस्टर जाल्या तांकां आजून सिम्बॉल मेळूना आनी त्या खातीर आमी हो निर्णय 1-2 दीस फुडें धुकळ्ळा तांकां सिम्बॉल अशें तांणी म्हणलें की सिम्बॉल आमकां शुक्रार शेनवार पर्यंत मेळटलें आनी शेनवारा मेळ्ळ्यार तातडीची बैठक घेवन आमी आयतार पर्यंत खंयचे मतदारसंघ दिवपाचे तांकां आनी आमी घेवपाचे हें आमी ठरयतले आमी सुदीन ढवळीकाराक आमचो भावी मुख्यमंत्री हा निवडून आयला जाल्यार मुख्यमंत्री आमी प्रोजेक्ट केल्लो आसा ऑलरेडी केल्लो आसा ओके फाटल्या रिझोल्युशनात तो आमी केल्लो आसा तो हय ऑफकोर्स तेंची मान्यता आसा एजेंडाचेर आसतलो मॅनिफेस्टोचेर आसतलें की विथड्रॉल ऑफ ग्रांट टू मिडियम इन्स्ट्रक्शन आमकां करपाक मेळना सी सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स जाल्यार लँग्वेजीचे आमी कांयच करूं शकना आमी कोंकणी मराठी ग्रांट दिवचो आनी कोंकणी मराठींतल्यान ह्या गोंयांत तरी शाळा चलच्यो प्रायमरी हो आमचो हे आसतलो लँग्वेजीस
रिलीजियस एंड कास्ट कालचे ते दिसले कालचे ते पळयले. गोंयच्या इलेक्शनाक प्रधानमंत्री मोदीच्यो गोंयांत 2 सभा जातल्यो. त्या भायर बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शाह, स्मृती इराणी, व्यंकय्या नायडूय सभा घेवपाचे आसात. बीजेपी खातीर काँग्रेसच मुखेल विरोधक म्हूण खासदार सावयकार सांगतात. इतले मजगतीं बीजेपीन आनीक 6 मतदारसंघां खातीर उमेदवारांची नांवां थारायल्यांत. आतां मेरेन 28 उमेदवारांचें लिस्ट केलां. दिल्ली सावन तें डिक्लेअर जातलें. काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष आनी तोच खंय बीजेपीचो मुखेल विरोधक म्हणून बीजेपी उलयता. इलेक्शनाच्या निमतान नितीन गडकरी 4 दीस गोंयांत आसतलो. अध्यक्ष अमित शाह, मंत्री स्मृती इराणी, व्यंकय्या नायडू प्रचाराक येतले. प्रधानमंत्री मोदीच्योय गोंयांत सभा जातल्यो. प्रचाराच्या निमतान प्रायम मिनिस्टराच्यो 2 रॅलीज जातल्यो. आमचे पक्षाचे अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह हे साधारणपणान 22 किंवा 23 तारखेर त्यांच्या कन्व्हिनियन्सा प्रमाण आमी रिक्वेस्ट केला पक्षाच्या प्रचाराचे लॉन्चिंग करपा खातीर गोंयांत येवपाचे आसात. त्या निमतान तेंचे सभा जातल्यो. आमच्या पक्षाचे प्रभारी इलेक्शना खातीरचे सेंट्रल मिनिस्टर श्री नितीन गडकरी हे त्यांनी सांगला की आपण 4 दीस गोंयांत रावतलो. त्यांच्यो 10 रॅलीज ह्या गोंयभरांत जावपाच्यो आसात. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस हे 2 दीस त्यांनी दिवपाचें मान्य केलां. त्यांच्यो 4 ते 5 रॅलीज ह्या 2 दिसां भितर जातल्यो. तशेंच सेंट्रल युनियन होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंग, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री व्यंकय्या नायडू, कर्नाटकाचे आदले मुखेलमंत्री श्री येडियुरप्पा, सेंटराच्यो युनियन टेक्सटायल मिनिस्टर श्रीमती स्मृती इराणी यांचे कडेन आमचे सगळ्यांचे टेंटेटिव्हली उलोवप जाल्लें आसा. बाकी सगळ्या स्टेटींतल्या इलेक्शनाचो एकूण सगळो टायम टेबल पळोवन त्या पद्दतीन त्यांनी हांगा गोंयाकूय टायम दिवपाचो सांगलां आनी त्या पद्दतीन त्यांचो सगळो शेड्यूल जो आसा प्रचाराचो आनी रॅलीजचो हो आमी त्या पद्दतीन ठरयलो वतलो. आमकां काँग्रेस पार्टी जी आसा पळय ही भारतीय जनता पार्टीची हांगासर डेफिनेटली काँग्रेस ही मेन ऑपोजिशन पार्टी आशिल्ली आनी भारतीय जनता पार्टी ही नॅशनल पार्टी आसा. सो डेफिनेटली आमी पळयता आसतना देखून हें इलेक्शन जें आसा हें आमी आमच्या ताकदीचेर काम करता आसतना मुखार वतलेच. पण काँग्रेस पार्टी आसा बाकी सगळे पक्ष त्यांच्या भायर जे कोण येतले ते डेफिनेटली आसतले. No, why I have said Congress is main rival because Congress is the main opposition party in Goa. Election, Supreme Court is very clear on this. So आम्ही खंयच्या धर्माच्या आधाराचेर खंयच्या जातीच्या आधाराचेर कोणाच्या हेच्या आधाराचेर आमी इलेक्शनाक मुखार वचना. इलेक्शनाक सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपाक सोदता. गोंयचे 15 लाख लोक जे आसात ते 15 लाख लोकांची सेवा आमकां करपाची आसा आनी त्यांच्या बेनिफिटा खातीर आमकां सरकार दिवपाचो आसा तो त्यांच्या खातीर आमी विचार करतात. चीफ मिनिस्टर इज ऑलवेज डिक्लेअर्ड इन कन्सल्टेशन विथ द पार्लमेंटरी बोर्ड ऑफ द पार्टी. ब्रेस्तारा उमेदवारांच्या नावाचे लिस्ट करपा खातीर पणजे बीजेपीच्या कोर कमिटीच्यो मिटिंग्यो जाल्यो. पेडणे मतदारसंघा खातीर मिटींग जाली. उमेदवारीच्या रेसीन 3 नांवां आशिल्लीं. सद्याचो आमदार राना मंत्री राजेंद्र आर्लेकर, नगरसेवक सिद्धेश पेडणेकर आनी श्याम धारगळकर. निमणे मिटिंगेन आर्लेकराचें नांव फुडें आयलें. कळंगूटच्या सद्याच्या आमदाराकच तिकेट मेळटली. मायकल लोबोचें नांव आशिल्ले बीजेपीचे बावटे लावन 5-6 गाडयो घेवन आमदार लोबो मिटिंगेक पावलो. ताचें शक्ती प्रदर्शन सक्सेसफूल. कळंगूटे मायकलच. केप्यां वट्ट 7 नांवां आयिल्लीं. प्रकाश वेळीपाचें नांव फायनल जालां. बीजेपीचो पणजेचो आमदार कॅन्डिडेट सिद्धार्थ कुंकळकरान डोर टू डोर कॅम्पेन सुरू केली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खांडेपारा केरी एक्सिडेंटांत एकलो आगताक गेलो. रस्त्यावेल्यान वतले सिमेंट मिक्सराक मोटारसायकल मारली. 15 वर्सांचो हेरंब तिळवे आगताक गेला. तो फोणेचो. मोटारसायकलीर फाटल्यान बशिल्लो. तो फोणेच्यान ट्युशनाक सावन परत येतालो. रायडराची वळख पुलीस डिस्क्लोज करिनात. ताका खंय कांयच जाल्लें ना. तोय मायनरच म्हणून आयकूंक येता. फाटल्यान बशिल्लो हेरंब मिक्सराच्या टायरा पोंदा गेलो. पळोवंक गेल्यार रस्त्याचेर आयज कांयच शिस्त म्हणलेली ना. एक तरी डिपार्टमेंटाचे हांगासर कांय चॅकींग ना. जे ट्रक जे वयता ते इतले रफ चलयता आनी हो सद्या एक्सिडेंट झोन जाल्लो आसा. तुमी आनी आयज जो एक्सिडेंट जाल्लो जे सिमेंट मिक्सर आहा तो ट्रक जावन एमबीआर कंपनीचे आनी ह्या एमबीआर कंपनीची जे गाडयो चलता हिंगा सारक्यो रफली चलता. तांकां मनशाचें केअर ना.
फाटीं थोडे दीस पयलीं हांगासर आनी एक एक्सिडेंट जाल्लो असोच. हांव सांगूं सोदतां सरकारान त्या फावो त्या डिपार्टमेंट जावन ट्राफीक PWDन एकठांय येवन हेजेर विचार करचो जे एक्सिडेंट कित्याक जाता आनी रस्ते जे पिड्ड्यार जाल्या रॅश ड्रायव्हिंग चल्लां हेजेर मातशें लक्ष घालचें आनी तें बरोबर करचें. नाजाल्यार फर्स्ट जो सिमेंट ट्रक गेला न्हू मिक्सर तो रॉंग सायडीन येयला कित्याक तेजी बॉडी थिंगा आहा न्ही तेजे लेनीन आसा थंयच तेजो स्मॅश जाल्लो आसा. सो तो तेका डॅश मारून गेलो आनी तेन्ना तो भुरगो सकयल पडलो रोडार आनी फाटल्यान जो सेकेंड सिमेंट मिक्सर येतालो ट्रक तेज्या विलापोना पडून तेजें डेथ जालो. कितें नांव बीन कितें कळ्ळां तुमकां? नांव आमकां कांय खबर ना. जे हे भुरगे ट्युशनान वचपी भुरगे मे बी 11-12 शिकता आसतले अशें आयकोन. काँग्रेसीचे 5 आमदारांक गठबंधन जाय सध्या राहुल गांधीक लागून अडलां. विजयाचो गोवा फॉरवर्ड आनी बाबुशाचे गोवा युनायटेडा कडेन गठबंधन करचें म्हूण 5 जाणांनी हायकमांडाक प्रस्ताव घाला. ह्या फावट काँग्रेस आमदारांक युतीक NCP नाका. एकूच सिनियर लिडर खंय NCP खातीर उलयलो. 9 वा 10 तारखेर काँग्रेस पयलें लिस्ट डिक्लेअर करता. एके वटेन BJP मोगोचे एकला चलो जाला जाल्यार ती एडवांटेज घेवंक काँग्रेस येता त्या इलेक्शनाक गठबंधन करपाक सोदता. काँग्रेसीच्या 5 आमदारांक युती जाल्ली जाय. विजयाच्या गोवा फॉरवर्ड आनी बाबुशाच्या गोवा युनायटेड पार्टी कडेन गठबंधन करचें म्हूण काँग्रेसीच्या आमदारांनी मागणी लावन धरल्या. एकलोच सिनियर काँग्रेस फुडारी NCPच्यो गजाली करता. मात आमदारांक NCPचे कोत ना. युतीचेर निर्णय उरला तो उपाध्यक्ष राहुल गांधीक लागून म्हूण काँग्रेसींतलीच सुत्रां सांगतात. 9 तारखेर काँग्रेसीच्या स्टेरिंग कमिटीची मिटींग जातली. त्या उपरांत उमेदवार जाहीर जातले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊ एक ब्रेक.